गुंडाराज, जस्टिस टू रामा काणकोणकर। आज आम्ही गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्ले एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक की स्टेटीन कशा पद्धतीन एक्टिविस्टांचेर आणि गोयच्या लोकांचेर अत्याचार आणि अटॅक जाता आणि ताजेर मोठ्या प्रमाणात एक दृष्टिक्षेप ताजेर घालचो आणि गव्हर्नरान या गोयच्या सरकाराच्या आम्ही विरुद्ध अशें न्हय, गोंयान जे कितें चल्ला, ज्या पद्धतीन लोकांचो आवाज बंद केलो वता, लोकांची फ्रीडम ऑफ स्पीच कशा पद्धतीन बंद केली वता, हाजेर आमी एक आढावो गव्हर्नर हिज एक्सलन्सी गव्हर्नरा म्हऱ्यान आमी पुटअप केलो। मागता रामा काणकोणकराची मिसेस आमगेली भयण रती काणकोणकर ह्या डेलिगेशनान आमच्या बरोबर आशिल्ली। आमगेलो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हिनर बाब शंकर पोलची हांच्या अध्यक्षतेखाली आमी हे रिप्रेझेंटेशन व्हरून दिले। मागता रती कडेन की ताणें प्रेसाक हे करचें। गव्हर्नराक मेळोन आयिल्ली, आमी ताका मेमोरंडम सबमीट केला, पण म्हाका खंय नाका अशें दिसना की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून। तरी आमी एक आशा घेवन तेजे फुडें दिल्लें आसा। आनी रिगार्डींग रामाच्या हेल्थाच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फीट कसो दिसता, पण तो फीट ना। तेज्या दोळ्याचें विजन अजून येवंक ना, ताका दोळ्यान ब्रायट दिसना, तेजे युरिनाचो प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना। प्लस तेजे आमी आतां MRI केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेज्या तकलेकूय मार बसला, मातसो ब्लड क्लॉट जाल्लो आसा आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना। सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळीं जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू आनी ताका जाता इतल्या बेगान गव्हर्मेंटान तेजेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फीट हे करिसर ताका हे करचो। आज रामाचो बर्थडे रामा तेजो बर्थडे म्हटल्यार आतां सध्या आमी तरी त्या हातून ना की तेजो बर्थडे सुद्दां करपाच्या हातून, कित्याक ताका पयलो म्हटल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसत ना, कित्याक जेका जसो म्हाजो घोव आसलो तसो आतां तो ना। स्टेटमेंट दिला जाणार आता। आमचो डिमांड कितें आसा तर स्टेटमेंट सध्या हांवें आतांच सांगला न्हू की तो मेंटली फीट ना, कित्याक ताका ट्रॉमा इफेक्ट जाल्लो आसा, तो मदींच आंग काडटा आनी दुसरो म्हटल्यार तेज्या ब्रेनाक क्लॉट मेवला। सो सध्या तो स्टेटमेंट दिवपाच्या स्थितीन ना। दोतोर जेन्ना ताका सारको सांगतलो की तो फीट जाला तेन्नाच पुलीस बायलेले स्टेटमेंट घेवपाक पुलीस कंटिन्यू येत आसा, ते येवन स्टेटमेंट हे करता दिवपाक हे करता, पूण अजून तरी आमी ताका हे करूंक ना। आमी डिमांड हिज एक्सलन्सी म्हऱ्यान आमी पुटअप केला। कितें खबर आहा तर जे आमगेले इन्व्हेस्टिगेशन रामाच्या केसी संदर्भात जाता, इट हॅज बिकम अ हिच कॉज, ते जावचें न्हय आनी ते सुरळीत व्यवस्थीत बेगिनात जावचे, जेणे करून रामाक न्याय दिता आसतना संपूर्ण गोंयकारांक, पत्रकारांक आणि सगळ्या गोयच्या जनतेक हो न्याय मेळटलो। कारण ह्या मॅटरान कशें आसा की पत्रकाराकूय धमकयलो गेलो ताका आमगेलो सोयरू बाब ताका सुरी दाखयली। सो आज तांचेर जो अत्याचार अटॅक जालो ते कोण सामान्य व्यक्ती नाशिल्ले, गोयचे प्रतिष्ठीत नागरीक, एक रिनाउंड एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर आणि एक सिनियर जर्नलिस्ट बाब सोयरू असल्या एक बऱ्या म्हणजे नावाजलेल्या लोकांचेर जेन्ना असो अटॅक जाता तेन्ना मोठ्या प्रमाणात सरकाराच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता आणि हो प्रश्नचिन्ह परत जावचो न्हय। आणि कोणाची सपोज जर आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा आणि त्या फ्रीडम ऑफ स्पीचाचेर आज दबाव हाडपाचो प्रयत्न केलो गेलो वता, तो जावचो न्हय आणि देशान गोंयान एक लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा तो व्यवस्थित मेंटेन जावचो आणि सगळ्या नागरिकांक भिरांत दिसची न्हय की बाबा गोंयान आसा आपण कितें करूं, उलयल्यार जाल्यार आपल्याक कोण मारूं शकता काय।
हें अशें जावचें न्ही आनी ताज्या खातीर आमी एक्सलन्सी म्हऱ्यान तांकां सांगलां की तुमचें इंटरव्हेन्शन इज मस्ट आनी हें जें इन्व्हेस्टिगेशन जाता तें रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या थ्रू जावचें आनी गोंयकारांक एक्टिविस्टांक आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी जर्नलिस्ट जे कोण लोक आसा गोंयांत तांकां एक सुटकेचो स्वास दिवचो आनी तांकां केन्ना अशें भिरांत दिसची न्हय की बाबा कायदो ना आमकां कोण दामू शकता कळ्ळें न्ही कायदो हो आनी सरकार हो कायद्याक अपहेल्ड करून फुडें वतलो आनी कॉन्स्टिट्युशनाकूय अपहेल्ड करतलो. गव्हर्नरान सांगलां कितें आसा की आपूण हातून लक्ष घालता. आय विल कॉल अपॉन द DGP अँड आय विल डिस्कस द मॅटर म्हणून सांगलां. आता कशा पद्दतीन कितें करतले गव्हर्नर ते आमकां खबर ना बट वी हॅव फूल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन अँड हिज एक्सलन्सी. Okay, Tanush Bab, you have any doubt on the police investigation? हय आमकां निश्चित डावट आसा. डावट कित्याक आसा कारण आमी म्हळें की ज्या दिसा रामाचेर अटॅक जालो ताज्या नंतर संपूर्ण गोंयची जनता जेन्ना रस्त्यार आयली राजकारणी रस्त्यार आयले सामाजीक कार्यकर्ते एक्टिव्हिस्ट रस्त्यार आयले तेन्ना इमिजिएटली आमगेलो पणजेचो बाब PI बाब चोडणकर तांणी ज्या पद्दतीन क्षमता आनी कार्य तत्परता दाखयली तातूंत आमकां दिसून आयलें की हें सगळें वेवस्थीत जातलें अँड द गव्हर्नमेंट अँड द पुलीस वील नॅब द एक्च्युअल कल्प्रीट. आमकां येस तुमी कार्य केलां ताजेर आमकां सॅटिस्फॅक्शन आसा पण एंटायर गोवा अजून सॅटिस्फाय जायना. कित्याक खबर आसा द एंटायर गोवा नोज इट्स अ ओपन सिक्रेट दॅट हू इज द कल्प्रीट. यू हॅव आमी अजून म्हणटा की ज्या व्यक्तीक तुमी धरला जांच्यांनी सुपारी घेतली जाणें सुपारी दिल्या तो अजून पर्यंत पुलिसांच्या हाताक लागूना आनी हातून आमकां शंका आसा की मदीं इन्व्हेस्टिगेशनान हें इन्व्हेस्टिगेशन पेड्यार कोण राजकारणी करता काय हाजेर आमकां शंका आसा आनी तें इन्व्हेस्टिगेशन पेड्यार जावचें न्ही तें वेवस्थीत त्या कल्प्रिटा म्हऱ्यान पोचून त्या कल्प्रिटाक घट धरून ताका न्यायालयाच्या समोर हजर करपाची गरज आसा आनी हे सगळ्या गोंयकारांचे आनी आमच्या एक्टिव्हिस्टांचे मागणें आसा. पळय कॉन्फिडन्स बाब कशें आसा न्ही म्हाका हांव फाल्यां जर परत जर लॉ करपाक बीन शिकपाक गेलो परत इंजिनियरिंगाक जर एडमिशन घेतलें हांवें म्हाका कॉन्फिडन्स सदींच आसतालें की हांव पास जातलो म्हणून. पण रिजल्ट दिनारो कोण? रिजल्ट दिनारो होम मिनिस्ट्री, रिजल्ट दिनारो गोंयचो मुख्यमंत्री. आज आमी तांचे कडेन मागणी केल्या तशेंच आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आमगेल्या गव्हर्नरा हिज एक्सलन्सीच्या माध्यमांच्यान आमी बाकीच्या म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकूय दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की गोंयांत चल्लां तें पळया कितें तें. सो आमची अपेक्षा अजूनय कॉन्स्टिट्युशना कडेन आसल्या कारणान आमचो विश्वास अजूनय सरकाराचेर आसा की तो लास्ट अखेरी त्या कल्पिटा म्हऱ्यान पावतलो आनी ताका नॅप करतलो गट धरतलो. मास्टरमाइंड कोण आहा म्हणटा जाणा म्हणटा पूण जेन्ना तेजें नांव काडपाचें आहा सगळे भिता कित्याक लागून भिता. कार्लोस आल्मेदा आमगेलो MLA म्हाका दिसता भिवंक ना तांच्यांनी कोणाचें तरी नांव घेतलां. आमगेलो MLA आसा पळय सॉरी आल्मेदा न्ही सॉरी कार्लोस पेरेरा बाब ताणें कोणाचें तरी नांव घेतलां. मातशें एकदां मरे कार्लोस बाबाक मेळून यो. नाव घेऊन घेवना ताणें कितें तरी म्हटलां तांकां एक वेळ नॉलेज आसतली कारण कशें आसता संपूर्ण गोंयकारांक आनी काही पत्रकारांक सुद्दां खबर आसा पण आमी कशें आसा हांव हाजें फाल्यां आतां बेटे म्हणटलो हाजें नांव ताजें नांव. वी वॉन्ट सी एट लार्ज people of Goa knows who's the culprit and mastermind. But only thing is that we are expecting the government to act accordingly. आणि त्या चोराक धरपाचें काम कोणाचें? पुलिसांचें. तें नांव समोर हाडून दवरपाचें काम कोणाचें? पुलिसांचें. सो आमची अपेक्षा इतलीच आसा की मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आनी होम मिनिस्टर ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्याचें जें खातें आसा ताणें बऱ्यापैकी काम करचें. पण हें जर खातें जर काम करिना जाल्यार आमकां मागीर हाजेर डावट येतलो की बाबा हातून जशे लोक म्हणटा की ह्या सगळ्या कार्याचे म्हणजे जे कितें अटॅक जालो ताजे धागेदोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारापर्यंत पावतात. हातून मागीर आमी लोक जे म्हणटा ते सत्य म्हणूं येता. मागीर काही पेपरांनी पळयलें की म्हजें अजून तुमी स्टेटमेंट घेवन रेकॉर्ड करूना म्हणून न्यूज पळयता हांव. बेजिकली म्हजो स्टेटमेंट जो आसा तो वेरी फर्स्ट स्टेजार इन्सिडंट घडलो जेन्ना GMCन येलो तेन्ना घेतलेलो. बट सिन्स रामा वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव हीज स्टेटमेंट
माय स्टेटमेंट वॉज कन्वर्टेड एज अ कंप्लेंट ऑन डेट बेसिस मागीर स्टार्ट जालें इन्व्हेस्टिगेशन कळ्ळें तुका बट त्या दिसाक सुद्दां इन्सिडंट जाल्लो अराउंड 1 o'clock पंचनामा जालो रातचे 9:30 ते म्हाका सायटीर आपयले ते पंचनामा करपाक मग तेन्ना पुलिसांक सांगलें हांवें की तुमी हेजे म्हाका डावट येता म्हणजे तुमी करता पळय न्हू ऑलरेडी आय एम ऑन रिकॉर्ड मग ते सांगलें प्रोटेस्ट ऑफ फायर बरोबर चलना ते दिसलें म्हाका म्हणून सांगलें तेका मागीर नेक्स्ट टायम डीजीपीक मेळ्ळें डीजीपीक सेम गजाल सांगली की पंचनामा कसो डिले जाला तेजे नंतर म्हाका कांय येना म्हणजे परत म्हणजे त्या दिसाच्यान पतून ना तुम्ही कंप्लेनंट कसं झालं तुम्ही तो प्रायम विटनेस झाले हय ना कितें आसा त्या दिसाक तांकां प्रोसिजर करपाक जाय फॉर FIR आनी हे सो हांवें स्टेटमेंट दिल्लो पळय इट वॉज कन्वर्टेड एज अ कंप्लेंट की तांकां FIR रजिस्टर करून तांकां पंचनामा करपा खातीर ते रामा अजून पोजिशनान ना न्हू दिवपाक स्टेटमेंट हे बी फाल्यां तेजी तो स्टेटमेंट दिता ती कंप्लेंट हे करूं शकतात आय डोंट नो तुमकां दिसता हो प्रोसेस सामको असलो ना ना द वे इट वॉज म्हाका एक सांग इन्सिडेंट घडला त्या जाग्यार पयलीं इट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू पुलीस की तो जागो बाबा सीन ऑफ क्रायम आहा पळय तो बॅरिकेड घालून हे करूं जाय आसलो त्या दिसा सुद्दां जेन्ना रामाक एक एकदां गेले आनी रामाक सायडीक आसलो पळय गार्डनान तेन्ना 2 कॉन्स्टेबल येयल्ले ताचे कडेन कांयच नासलें कळ्ळें हांवें म्हाजे कडेन व्हिडिओ काडून दवरला ते तिथे शेण लायिल्ले पळय ती हाले सांगता अरे बाबा अटॅच करा मागीर ते केबल कॅज्युअली तुमी हातां काडून आपल्या गाडयेच्या डिकीन घातल्या पुलिसांनी त्या दिसाक आता ग्लोव्स कांयच ना मागीर अशें काडून घातले सो ओवरऑल हे पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मातशें सिरियसली जालें ना पण हांवें डीजीपी पर्सनली हांवें म्हणून सांगलां अशें जाल्लें हांव सर काल एक सीसीटीव्ही फुटेज भायर सरले तितून एक मनीस फोटो मारतालो एक फॅमिलीच्या वांगडा बसून ते इन्सिडंटा मातशें कितें हांवें पळयला तो व्हायरल जाता तो बेजिकली कितें जालें आमी एक्चुअली गेले अरावंड 12:30 जेवपाक गेल्ले कळ्ळें न्हू आनी म्हाका तो काल व्हिडिओ पळयताले आनी पळय रामा कडेन मातशें मेन्शन करता म्हाका येता लक्षांत येयलें म्हणजे एक मनीस फोटो काडटालो म्हणजे रामा फेस करूं बसला सायडीच्यान आनी हांव फाटकून आसा काल हेजी व्हिडिओचे पयलीं फोटो काडला आनी तो ताका सांगता रामान ते कांयच विचारूं अशी पात्रां तुजें काडून ना म्हणटा आनी तो बरें भितर वयता कित्याचो काडलो तो आपलो मेनूचो काडला म्हणटा मेनू तो वयर आसलो हेजे वयर लायल्लो कळ्ळें तुका मेनूचो काडला म्हणल्यार तो भितर गेला आय डोंट नो वॉट इज इंटेंशन कितें आसता पुलिसान तो आसता ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय म्हाका तो काडला जाल्यार कोणाक धाडला कितें आसा जाल्यार कडेन कोणाक फोटो काडला धाडला काय ना तो विषय दुसरो बट पुलिसांक ताका विचारूं जाय आनी मेन म्हणजे आतां पुलिसांनी जर त्या दिसाक त्या रेस्टॉरंटाची फुटेज घेतल्या काय म्हाका आमकां डावट आसा घेतलें जाल्यार ते जाता आसलें इन्व्हेस्टिगेशन सो ती आतां व्हायरल जाला फुटेज तेन्नाच्यान तूं म्हाका दिसता फुडें कितें जालें म्हाका खबर ना आनी परत हांव पुलिशेक गेलोच ना आनी परत आपयलोच ना म्हाका दिसता पुलिसान तुमकां केन्ना येवन अपडेट दिवंक ना तुमची कंप्लेंटाचेर फक्त 2दा मेळ्ळा हांव म्हणजे एकदां PI आनी DYSPक एकदां मातशें लेटस्ट मागीर मेळ्ळें 2 दिसांनी 2 दीस नेक्स्ट डे तितलेंच लास्ट सॉरी कितें म्हणलें एक 2 दिसांनी हांव मेळ्ळा म्हणलें तेणी आनी केन्ना ते पयलीं 7 एक्यूज अरेस्ट केले पळय त्या दिसा सकाळीं मेळ्ळा हांव तांकां मग ते म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आमी सगळे हांगांतल्यान पळयता म्हणटा मोबायल कितें हे ते इवन तो म्हाका नायफ दाखयलो पळय तो आजून रिकवर करूना म्हणून तुमचें आयकूं येता सो म्हणून आयज तेमी ठरयलें म्हणून हांव तुजे वरवीं आयलो की गव्हर्नराक सांगपाक की जें इन्व्हेस्टिगेशन चलना म्हणून तेणी गव्हर्नरान इंटरव्हेन्शन जावन त्यो कांय गजाली फास्ट ट्रॅकाचेर येवच्यो आनी हायकोर्ट जजाच्या रिटायर्ड जजाच्या अंडर हे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून कित्याक लोकांक कॉन्फिडन्स येना पुलिसांचेर म्हणून मेळप जालें